नमस्कार. कांय दिसा फाटीं एक घडणूक घडिल्ली आनी त्या घडणुकेन काजूर म्हणजे सांगे म्हाल जो आसा त्या सांगे म्हालांतल्या काजूर हो जो एक गांवगिरो असो एक गांव म्हणजे खूब भितर असो गांव आसा जो अभयारण्य क्षेत्रा भितर म्हाका दिसता येता आनी थंयचो सदानंद गांवकार म्हणटा तो दादलो कामाक गेल्लो आनी रातच्या वेळार तो घरा येतलो आनी रातच्या वेळार घरा येतना गव्या रेड्याच्या हल्ल्यान ताका दुर्दैवी मरण आयलें अशें थंयचे लोक सांगतात, तो दावो करतात आनी अशी ती घडणूक घडिल्ली. सदानंद गांवकार हाका मरण आयलें, तो सगळ्यांक सोडून गेलो, पूण ताजे फाटली फामील जी आसा ती सद्या कशी कश्टाची जीण जगता हाचो आढावो आमी घेतलो. आमचे थळावे पत्रकार जे आसात गौरीश सतरकार हांणी आयज काजूर गांवांत वचून थंयसरली सगळी परिस्थिती जी आसा ती पळयली आनी हीच परिस्थिती तुमच्या मेरेन आमी घेवन येतात, कारण सामक्या हालाकीच्या अवस्थेन ते सगळो घराबो ते सद्या ते जगतात. ताका घरान ताचो एक जाणटो बापूय आसा, ताची घरकान्न आसा आनी तांकां आतां सद्याक गरज आसा ती मजतीची. तर नेमकी थंय परिस्थिती कितें आसा, तांकां कितें अपेक्षीत आसा, सद्या ती कशी जगतात हेचोच आढावो घेवपी आमचो हो खास रिपोर्ट. जे गोयरेडाच्या एटॅकान 10 दीस पयलीं जो सदानंद गांवकर हेजी जी मृत्यू जाल्ली तेज्या घरा कडेन वचपाक पळोवपाक शकता तुमी. रस्तो सुद्दां ना, न्हंय क्रॉस करून वचपाक पडटा आनी आतां आमी तेज्या घरा कडेन वयतात आनी जाणून घेवया तेजी सत्य परिस्थिती कितें आसा घरांतली. डांबराचो रस्तो आसा, पूण डांबोर तुमी पळोवंक शकता कसो आसा तो रस्तो. पूण डांबोर दिश्टीच पडना, सगळे मतलब मातयेचोच रस्तो असो दिसता आनी अशे रस्त्यान तांकां न्हंय क्रॉस करून हो रस्तो काडून हे रानाक तेंचे घर आसा थंय येवपाक पडटा. टायम आसलो घरा येवपाचो, पाड्ड्या वता येताना कितें गयरेड्या आपटून गाडयेचो बॅलन्स सांबाळना गाडी सायडीक वचून झाडां आपटून हे जालें. आयज अशें जालें ते प्रमाणे आयज म्हाजी ही भयण, त्या भयणीक फाटल्यान कोण ना न्ही, भुरगीं ना बाळ, ताका आदार हांव आतां सरकारान करपाचो न्हू. फुडें पोट कशें चलयतलें तें. आतां खंय तरी गोयरेड्याक मारपाक जायना, जनावरां मारपाक जायना, तेंच्यांनी कितें तरी तेंची रक्षा करपाचें न्हू. आतां फॉरेस्टान कितें करूंक जाय न्हू. आतां ते गयरेडे रस्त्यार येवंक जायना. आयज आमचे घरान घडलें, फाल्यां आनीक लोकांचे कोणाचे वाडे जावं शकता. हे फॉरेस्टान कितें करूंक जाय न्हू उपाय. आतां सरकारा कडेन कितें मागणी करता तुमी? आमकां आतां म्हाजे तेचे घरकान्नी कितें आदार करचो हें हांव मागणी करता सरकारा कडेन. ती कितें काम करता? ना, आनी तो एकटोच कमयतालो तेंचे तो घर? एकलोच काम. हे रातीची कोण जाल्यार वाटेर रस्त्यार रावता न्हू रे. कोण जनावर म्हणलें, कोण गोरू म्हणलें, गाये येवन रस्त्यानी असतात येवपा वाटो आसता न्हू. आतां आमकां आतां न्हंय क्रॉस करून येयली जाल्यार न्हंयच्यान आमकां कितले गायी येता रातीचे, वाग आसा, जिवाणें आहा, हे सगळे राटावळी आसता हेका रस्त्यार. आनी कितें आहा तें पांयान चलोन येवपाक गाडी हाडूंक मेळना रे. ते आनी पूल आमकां तर करून दिल्यार आमकां मातशें बऱ्या पडटा न्हू. आनी जन उपयोग कितें करतलो, आमकां सगळे वाटान त्रासांक घालता. आमी हांकां मत घालता 80, 100. आमगे परत्यान ते खबर पण घेयना हे आमदार कोण जाता.
तरी ते हेणी परसदान म्हणल्यार आपूण 4 पायप घालून हें करता पायप बी आपणाले पूण हें ना पयशे ना 4 फावटी येवन गेलो तो ते हें करपाक पळोवपाक. तो सद्दां कामां येतालो तो हेतू केपें पाड्डे फॅक्टरीन वयता सोऱ्याची तिका सद्दां येवपाक टायम आनी कितें जालें तो वाट ती गोंयां आसलेली कितल्या सुमारे ते सादारण एक 10 सुमार जाता तो पूण आमी पळयलो मातशें 1:30 सुमार कळ्ळें पूण ते कितें जालें ते आमगे कोण जेवणा भुरगीं गेले पळय न्हू तांकां ते गाडयेन येताना दिसलो तो आनी तेन्ना पयल्या तेंच्यांनी काडलो ताका पयल्यार सगळें म्हणटू हें जालो ऑन द स्पॉट तो जाग्यार गेलो आनी मागीर मुखार पयलें जाल्यार मातशे गोंया आसलेले पूण ते गोंया तेंच्यांनी हें केलें ना कित्याक पयलीं आपल्या मनीस पडलो तांकां हें उखलेलें न्हू सायडीक कुशीक गोंय गेले खंय 2-3 जाण गेले ती गोंयाची वाट वचपाची सद्दां वचपा वाट तेंगे ती गोंय दुकर ते सामकी जंगल न्हू आनी उदक ताका सकयल न्हंय आसा हें करपाची उदका आनी वयर डोंगरा जंगलांत उदक ना फक्त न्हंयेक येवपाचें. तुम्ही हे गोंया लागून त्रास जाता म्हणून कोणाक अशी कंप्लेन केल्या या कितें एक्शन घेतल्या अशें कोणें तेजे वयल्यान? ना आमी गोंया म्हळ्यार कितें जालें ते कांयच आमी हें करना ते सद्दांची वाट न्हू कित्याक ते गोंय कांय मारूंक जायना फॉरेस्ट आमकां मारलें जाल्यार तें हें करता न्हू पूण आमी ते कितें आहा खंय हितून वयता उशेलां वयता तेंगे भाटां वयता कितें जाल्यार तेंगे चालू आसता न्हू. मागीर ते आतां तुमचे येदे व्हडले तुमचो घरांतलो मनीस ना जाला सो तुमकां सरकारान कितें मदत केल्या या तुम्ही मदती घातला? ना आमी सरकारा कडेन आनी फॉरेस्टा कडेन हें केलें कित्याक आमकां गरीब आमकां कितें जाल्यार हेल्प करची म्हणून कित्याक आमगे कांय मनीस गेलो न्हू एक कळ्ळें तुका आमी तें सगळें फॉरेस्टा साहेबा बी व्हरून पळय सांगलेलें कळ्ळें तुका तेणें पळया अशें म्हणून सांगलें कळ्ळें तुका. कोण तुमचे ते म्हाजो भाव तो सदानंद बारकेलो गांवकर. रेड्याचे किती त्रास जाता तुमकां तुमच्या गांवांत? गयरेड्याचे आमकां हांगा शेतांनी आमकां खूब त्रास करता शेत रोयता पळय आमी हांगा शेतांनी येता ते सगळ्या लोकांनी लुकसाणी करता शेतांची आनी रस्त्यान वयतकीर वाटेन सगळ्या सकाळचे रातचे जावं दिसान सगळी रस्त्यांनी बी आमकां खूब गाडी घेवन वयता न्हू लोकांक त्रास करता आनी आमकां अशें करून गाडी बी घेवन वचपा रस्त्यान खूब भंय दिसता कित्याक केन्ना त्या खंयच्यान येता हें कळना. हालींच पयर थिंगा आमगे वयर रस्त्याचेर मेन रोडाचेर सकाळ फुडें आमी 7:30 घरासान आमी भायर सरून येता आसतना आमकां सकाळी 7:30 थंय वाटेरूच मेळ्ळो गयरेडो तो वाट सोडपाक रेडी ना रस्त्याचेर रावलो तसोच रावलो रस्त्याचेर म्हणटना आमकां भिरांत दिसता की गयरेड्या लागून अशी खूब त्रास जाता आमच्या देवळा कडेन जावं शेतांनी सगळ्याक हे गयरेडे हे भरपूर आसता रातचे जावं तशें न्हू दिसाचे. ते भोंवता ते एकटो भोंवता काय ग्रुपान? ना ग्रुपान एक 4 जाण जावं एकटो सिंगल अशें कितें तशें आसतात एक 4 जाण 5 जाण बी आसता वांगडाच. हेजे वयल्यान कितें उपाय पयलीं तुमी सुचयलेलो आसा गव्हर्मेंटाक गोयरेड्यांक कशें कंट्रोलान हाडपाचे या खंय अशें कंप्लेन बी केल्ल्या? ना तशी आमी कंप्लेन केली ना कोण आतां फॉरेस्ट बील जाल्यार आमी सांगताले तांकां कितें बेश्टी तोंडी सांगताले लेखी कांय दिलें ना म्हळ्यार कितें एक आमकां गवरेडे हांगा त्रास करता आमगे शेतां लुकसाणी करता जावं कितें आमी कणगां शेत अशें कितें रोयता केळी काजू अशें करून सगळ्या भरपूर त्रास करता काजू उडयता केळी उडयता मागीर आमगे सगळें अशें कितें रोयलें पिकावळ सगळी अशी नाशाळ करून उडयता तेका लागून आमकां भरपूर त्रास जाता ते तुमकां सायडीक. कितें दिसता सरकारान कशें एक्शन घेवपाक जाय? सरकारान आमचेर हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपा जाय बरी एक्शन घेवपा जाय कशी तरी आमकां लोकांक कितें समजूतकाय काडून तेजी वाट बरें दाखोवपा जाय. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कोण येतात असली तुमी तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा हेजे बद्दल कळयलां अशें जाता म्हणून? ना म्हळ्यार आमची वार्डां पळय जे आमगेले कोण फॉरेस्ट आसता न्ही हांगचे जाल्यार ते तो हांगा आमगे वार्डां येता भोंवपा पळय तेन्ना आमी ताका बेश्टी म्हणटाले कितें अशी सांगलें ना ताका लेखी दिलें ना कितें गवरेडे येवन हांगा आमकां त्रास करता जावं कितें करता अशें करून ताका आमी बेश्टी सांगताले. सो तेंचे कडेन सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा की आतां तेंचो जो थारो आसलो तेंचो आदार जो आसलेलो तो खंय तरी तेंचे पासून पयस गेल्लो आसा तांकां आदार कसलोच ना. सरकारान जे आमी गोयरेडे मारपाक जायना म्हणटा दुकर मारपाक जायना म्हणटा खंय तरी फॉरेस्टान हेजेर एक्शन घेवन खंय तरी एक संरक्षण हे घर एकूच घर आसा हे हांगा तांकां दिवचें. तशेंच बाकीच्याय जाग्यांनी जे रानांतल्यान जनावरां येता तेंचे पासून खंय तरी संरक्षण गांवांनी दिवचें अशी तेंची मागणी आसा आनी तेजी ती बायल आसा तिका कितें तरी मदत करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर.